एकच मिनिट डिसाईड झालं लॉकडाऊन बी जातले का कशी कितें कारण परिस्थिती एकदम गंभीर आहे. 38 आज गेलेत आणि 38 लोक आज गेल्ले आसा. म्हाकाय खबर आसा, म्हाकाय दुख्ख जाता इतके लोक गेल्ले आसा. 2000 केसीस ज्यो आयल्यो पॉझिटिव्ह पळय न्ही, तो बॅकलॉग जो आशिल्लो तो बॅकलॉग सगळो क्लियर जाल्लो आसा म्हणून आयिल्लो आसा. कदाचित त्यो परवाच्याच दिसी थोड्योश्यो कमी जावंक शकता. बट ज्यो डेथ जाता हांव परतूय सांगता, परत सांगता, हो जो सेकंड वेव जी आयल्या पळय न्ही, व्हेरी डेंजर वेव. कोणीच घरा कडेन रावचें न्ही. जाका मात सुद्दां सिम्पटम्स दिसता तेणी एडमीट जावचो जाता तितके बेगीन. आमी सगळी फॅसिलिटीज आज बेडी वाडयल्ल्यो आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसडी हॉस्पिटल, इवन दो इन आजिलो हॉस्पिटल हांगासर बेडी वाडयल्या. सगळी कडेन ऑक्सिजनची सोय केल्या. सगळे आमचे एक्सपर्ट्स डॉक्टर पुराय ताची काळजी घेता. त्या खातीर लॉकडावनचो डिसिजन अजून ना. बट तरी सुद्दां आमी स्ट्रिक्टली लग्न आनी हे त्या फाल्यांच्यान पुलीस पर्सनली वचून ज्या ज्या जाग्यार गर्दी आहा लोकांनी म्हणचे न्ही आमी बंद केले म्हणून. लॉकडावनाक वयच्या पयलीं आमकां एक स्टेप घेवची पडटली. लोकांची फंक्शनां बंद करची पडटली आनी तें डिसिजन पुलिसांनी घेतलां. आनी फाल्यांच्यान पुलीस, कलेक्टर आनी पुलीस हॉल आनी लोकांची लग्न समारंभ, इवन तो जात्रा हे ते बंद करपा खातीर फाल्यांच्यान हेल्थ मिनिस्टरान ऑप्शन दिला ताणें ट्वीट केला मेळोंक ना. जावपाक शकता आमकां अजून तरी तसो कांय ना. बट अशी परिस्थिती उरत जाल्यार फाल्यां सकाळी स्टेटीक काही हार्श निर्णय एखाद्या वेळी घेवचे. हाऊ डू यू सी जेन्ना तुमी इतलें मागता तुमच्या डेप्युटी सीएम हेतून हे करता आणि राजकीय नेते सुद्धा ऐकत नाहीत. आजही गर्दी होती मतमोजणीच्या. आज 38 डेथ हो गए हैं और केसेस भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली 2300 हो गए हैं. इसी के बारे में सोचते वक्त स्ट्रिक्टली सभी एक्शन हम आज ले रहे हैं. और आज बेड कैपेसिटी हमने और बढ़ा दी है. अप्रॉक्सीमेटली 200 बेड आज के दिन ही बढ़ा दी है और बाकी ऑक्सीजन और इसकी पूरी व्यवस्था की है. हम पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इकट्ठा आने के लिए. सर नेबर स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज से मैंने सुना, लेकिन वो भी मैं देख रहा हूँ. और इसी तरह से बॉर्डर सिचुएशन में कुछ क्या चेंजेस लगे? नहीं, एट प्रेजेंट तो हमारे नहीं. थैंक यू. पाटिल